याज्ञिकाची उपकार दिवंक सगळीं आमी उबी रावया. मनशा खातीर मनशा मदलो मोठ्या देवा निवडलोलो भितर स्वतायात आमचो नोमा 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 देव मोन्याऱ्या ओयबो मोयमा मोयमा वरत्या देवा नोमा 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 देव मोन्याऱ्या ओयबो मोयमा मोयमा वरत्या देवा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पवित्र स्नाना वरवीं दर एका मनशाक देवाच्या मिसावान वांटो आसा. हे देवाचे मिसांव ह्या संवसारांत साकार करूंक वावरतना आमकां जायत्यो आडखळ्यो मेळटा. थोडे फावटी नाकारणी अपमानाची उतरां दुसऱ्या कडल्यान आमकां आयकुची पडटा. असल्या वेळार कांय फावटी आमी देवाचो वावर करपाचो सोडून दिवंक येवजिता आनी थोडे फावट सोडून लेगून दिता. आयचो सेवाधर्म देव आमच्या सांगाता आसा म्हूण आमकां आस्वासन दिता आनी आमकां आडखळ्यो अपमान नाकारणी आमच्या जिवितांत येता तेन्ना देवाचो वावर सोडून दिवंक न्हय पूण काळजीदारपणान आमच्या सोम्या जेजू भाशेन आडखळ्यो फुडो करूंक आयचो विशय आमकां आपयता. देवाचे मिसांव आमकां मिसावान आमकां वांटो आसा हें आमी वळखूंक आनी आडखळ्यो येता तेन्ना काळजीदारपणान फुडो करूंक ह्या मिसाचे भेटेन आमी देवाची कृपा मागुया. आणि पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. मोहिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या दर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा
देवाची शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ताक एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा सगल्या मनान तुजी बसवण करूंक आनी बाबार्थ आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगल्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागणें करता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरामियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोसियाच्या दिसांनी सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें साडलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी जावं हांवें तुका नेमला. तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा. उठ आनी तुका हांवें फरमायलां तें सगलें तांकां कळीत कर. तांचे हुजीर कांपू नाकात, नाजाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो करतलो. हांव तुका आज एक गोड शार, एक लोकगोंडी खांबो, एक कांश्याची वणत करतलो. कारण ह्या सगल्या देसांक, जुदाच्या राजाक आनी कुंवरांक, यादनिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय. तीं सगलीं तुजेर आड झुजतलीं, पूण केन्नाच तुजेर जैत व्हरची नात. कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाता हांव आसा. अशें उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रमाणीकपण पुरगोडटलें. सगलीं म्हणुया. म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण पुरगोडटले. तुका शेरोणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कदींच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. आमचो जबाब. म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण पुरगोडटले. सर्वेस्परा म्हजें कडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. आमचो जबाब. म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण पुरगोडटले. दोनिया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तरणे पिरायेतां तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मातावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. आमचो जबाब. म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण पुरगोडटले. म्हजे ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटले. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतले. देवा, म्हजे तरणे पिरायेतां तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या उचोऱ्याचें हांव वर्णन करीत आसा. आमचो जबाब. म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण पुरगोडटले. बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, ओदीक वर्त्या देण्याचेर तुमचे दोळे लायात आनी सगल्या परस उत्तम वाट ही हांव तुमकां आतां दाखयतां. मनशांच्यो आनी देवदूताच्यो भासो हांव उलयन, पूण म्हाका प्रितीमोग नासत जाल्यार हांव फकत वाचती गांठ वो किणकिणत्या कांसाळ्या सारको. देवाचो संदेश दिवचें देणें म्हाका आसत. सगल्या गुटाची आनी सगले विद्येची ओळख म्हाका आसत.
आनी दोंगोर लेगून एके सुवातेर तावन दुसरे सुवातेर उखलून दवरूंक म्हाका पूर्ण भावात आसत, पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हांव कांयच न्हय. सगळें म्हजें आसलें नासलें तितले वाटेन म्हजी कूड लेगून लासूंक दिवन, पूण म्हाका मोग नासत जाल्यार हें म्हाका कित्याकूच उपकारो ना. मोग म्हणल्यार सोंसणीक आनी दोयाळ. मोग वसता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गर्व ना. मोग माणसुगेची शीम उतरोना, आपलो आदाव सोडिना, राग धरिना, वायट घेतला तें मनान बाळगिना. दुसऱ्याच्या वायटान मोग कुशाल जायना, पूण स्वतान कुशाल जाता. मोग सोगलें भोगसूंक, सोगलें सोत मानूंक, सोगल्याचो बोरवासो धरूंक, सोगलें सोसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सरतलें, आठव्यो भासो उलोवचें देणें नपयट जातलें, विद्येचें देणें सोंपतलें, पूण मोग कदीच सरोना. कित्याक विद्येचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें ओपून, पूण सोंपून तें येतोच सगळें ओपून तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालो, भुरग्या भाशेन वागतालो, भुरग्या भाशेन चिंततालो, पूण एकदां जाणटो जातूच भुरग्यापणा वेल्या वस्तूंक हांवें पाठ केली. आतां आमी आरशांतल्यान कशी गोयर गोयर कितें पळयता, पूण मागीर रूप रूप पळयतले. आतां म्हाका आसा ती वळख अर्दी करी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलो. आतां ही तिनूच आसात, भावार्थ, बोरवासो आनी मोग, पूण हांचे मदें उत्तम तो मोग. देवाचे उदर हे देवाचे वडकार उदकाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराचे व्हड नांव गाजोया, सोय सोयकाराचे नारे सोडुया. सोय 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 सर्वेस्परा, आमचो मोग कितलो तुवें केला. सोय 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 सर्वेस्परा, जेजू वरवीं आतां तूं उलयला. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुदेवांच्या देवस्थान जेजून सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शाश लेगीत आयज खरें जालें. आज सगलीं ताका शाबासकी दितालीं. आतांच्या तोंडांतलीं भायर सत्तालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. आनी ताणें म्हणलें, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जबाब दिलो, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही मोडणी दुबावीन तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफारनावन तुवें जाय तें केलें म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुज्या काशा गांव घरा कर. ते फुडें ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळोचो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने स्वर्ग धांपून उरोन आख्ख्या गांवांत व्हड बूक पडलेली. तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सेरेफेता नोगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजो प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानांक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनीक हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताणें ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पुर्यान तीं ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलोन तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमाने. वाकणणी तुका क्रिस्ताक.
मोगाळ बाबडींदो आयच्या ह्या वाचपांतल्यान आयच्या सेवा धर्मांतल्यान एक आमकां संदेश पुरगोटूंक मेवता तो म्हणल्यार काळजीदारपण, करेजियसनेस आमी म्हणटा. हे आमच्या जिवितांत आपणावपाक आयची वाचपां आनी आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. एक सिस्टरीची कोथा वाचतालो, सिस्टर एन रोज न्यू थँग. ही एक मियांमार ह्या गांवची वो आतां आदीं बर्मा म्हणटाल्यात ते गांवची ती माद्र. ते जेन्ना मियांमार ह्या देशान ही मिलिटरी रूल भितर सरलो तेन्ना ही सिस्टर गेल्ले वर्साक 2021 एका दिसाक जेन्ना हे मिलिटरी ह्या इनोसेंट लोकांक धरूंक येयल्ले तेन्ना ती रस्त्यार मिलिटरी आयले तेन्ना दिमी घालून हात विस्तारून तांचे लागीं मागोंक लागली, तुमी ताका मारी नाकात. ते इनोसेंट तांचे लागीं आरमानान तांचे लागीं हत्यारानान तुमचे लागीं झुजोंक ते शांतीकायेन ह्या अदृश्टाचेर झगडटात तेन्ना तुमी तांकां मारी नाकात. आनी हे मिलिटरी हे सिस्टरीक धमकी दितात, तूं हांगाची उठ. ती सिस्टर म्हणटा तुमी कितेंय करात, म्हजेर फार दुखून मारात, पूण हांव हांगाची उठची ना आनी हे असलें दारून ही खोदणी हांव तुमकां करूंक दिवची ना. आनी हे फोटो आख्या संवसाराक व्हायरल जाले. आनीक BBCन तिका एके भाशेन मानून घेतली द सिस्टर इन मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल वुमन ऑफ द इयर म्हणून 2021 100 वस्तुऱ्यो द 100 मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल वुमन ऑफ द इयर म्हणून तिका एके भाशेन एवॉर्ड दिलो. 100 अखंड वस्तुऱ्यो त्या वर्साच्यो तातूंतली एक माद्रीकूय एके भाशेन इनाम फावो जालो. वय मोगाळ बाबडींदो ती इनामाक लागून झगडोंक ना, पूण ती काळजीदारपणान ह्या मियांमार बर्माच्या ह्या सरकाराचेर लोकशाय ताणी एके भाशेन बंद केलेल्या खातीर तिचेर ती झुजली. असले आमी मनीस जायते पळयता जाणी आपणाच्या जिवितान कोश आडकोड्यो पासून आयल्यार पासून काळजीदारपणान आपल्या जिवितान फुडो करून बरें तें फुडें व्हेलें, वायटाचेर ताणें झूज मांडलें. तातूंत आमचोच इंडियेचो फादर स्टॅन कांय म्हयन्या आदीं तो संपलो. ताकाय आमी पयलें कोण भाशेन ताचेर बोगलांड घालून ताका एके भाशेन अपराधी केलो, निरपराधी आसलो, ताका एके भाशेन नाका आसलेलें केलें. ताच्या हातांनी ताचे ग्लास दवरूंक जायनासलो, पार्किन्सन ताका जाल्ली. इस्ट्रॉ दुखून मागोंक ताचे लागीं विनंती केली कोर्टा लागीं, ती दुखून ताणें पोस्टपोन हे भाशेन ताचो जीव एके भाशेन गेलो. पूण तो कित्या खातीर वावुरतालो, तो कोणा वायट करिनासलो. आदिवासी ट्रायबल कम्युनिटी आसले नॉर्थ इंडियाक, तांचे खातीर आपले एके भाशेन ताणें बलिदान केलें. हे भाशेन मोगाळ बाबडीन आमी पळयता काळजीदारपणान जायतीं भाव भयणां देवाचें राज बरेंपण परगडटात. आयच्याय वाचपांतल्यान आमी हेंच कितें पळयलां. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें जेरेमियस हे प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान देव जेरेमियस प्रवाद्याकूय विचून काडटा आनीक ताका एके भाशेन म्हणटा वच, हांव तुका कितें परगटूंक धाडटा तें परगटूंक वच. आनी आपणाचो सांगात देव ताका आपलो सांगात बसयता. जेरेमियस भियेता, हांव भुरगो, हांव उलोवंक नको, येद्या व्हडल्या लोकां मदें तूं म्हाका धाडटाय, राजा मदें, कुंवरां मदें, याज्ञिकां मदें, वडिलां मदें ताका कितें तांचें वायट तें सांगोंक, जिवीत बदलूंक ताका धाडटा तेन्ना तो आपणाचें भुरगेपण एक आपणाची वस्कोताय ओडकून घेता तेन्ना देव म्हणटा उलयतलो तो हांव तुका बोड दितलो. आनी त्या खातीर आमी पळयता ह्या पयल्या वचपान देव जेरमियस प्रवाद्याक पयलो एके भाशेन आकार दिता, ताका फॉर्म करता, ताका एके भाशेन वळखता, ही नोज हिम, ताची एके भाशेन ओळख घेता, ताका संस्कारता, ही एनॉयड्स हिम, आनी निमणो ताका एके भाशेन नेमता सेंड फोर्थ देवाची बरी खबर परगटूंक. मोगाळ बाबडीनो आमी पळयता हें कित्या पासत ताणें केलें. पयलें तेज्या आदीं
जोसियाच्या हो राजा आसलो त्या आदी ताचो बापूय आमोन आनी ताच्या आदी ताचो शेपाय मानासी आहले आनी मानासी आनी आमोन हे राजान देवाची येवजणेचे आड काम केलें ताणें मंदीर बसतायल्लें कुड्ड्या देवाक ताणें नमस्कार केलो आनी एके भाशेन देवा सोशिल्लीं पयस गेल्लीं असले परिस्थितीन जेरेमियास प्रवाद्याक देव धाडटा हे राजाशी धाडूंक लोकांशी धाडूंक देवाशी परतून येवंक काळजीदारपणान एके भाशेन आपलें काम मागीर तो फुडें व्हरता आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलें भाग्यवंत पावलूच्या कोरिंतकारांक बरयले पयले चिठींतल्यान मोग म्हणजे कितें वॉट इज लव हें वाचप आमी सगळीं चडशीं आयकता काजार जालें हें वाचप काडलें पूण ताची ओट कितें ताची समजणी कितें तें कांय भाशेन आयज ह्या वाचपांतल्यान आमकां भाग्यवंत पावलो सांगता मोग आहा थिंगा नाटकाय ना कुडनाटकाय ना वेगळोच ना शांतीकाय आसा बरेपण आसा हें एके भाशेन दाखयता आनीक हे थियोलॉजिकल वर्च्यूज फेथ होप एंड लव वावड विस्वास आनी मोग तातूंतलें व्हडलो म्हणल्यार मोगाचें जिवीत मोग आसा थिंगा बरेपण आसा हें कांय भाशेन आमकां भाग्यवंत पावलू कोरिंतकारांक बरयले चिठींतल्यान सांगता आनी हाचे वर्तमानांत आमी पळयलें जेजूक एके भाशेन नाझारेथ गांवांत आपल्याच गांवांत ताका नाकारता ताका फकत ते अडकतात हो तेव्याचो पूत हो आमचो अमके फामिलीचो पूण आमी पळयता जेजू देवाचो पूत हें ताचें भितरलें देवीक जिवीत हो लोक ताका ताचें सवें ओळखोंक विसरता आनी त्या खातीर मोगाळ बाबणीदो ताका ते ना करूंक सोदतात जेन्ना ताणें आपलें मिसांव एके भाशेन सांगलें हेंच वाचप आमी ह्याच म्हयन्यान 3 फावटी तरी आयकलां जेजू म्हणटा म्हाका कंटिन्युटी कशी आदल्या ह्या वाचपांत आमी पळयता कोण भाशेन जेजू सर्वेश्वरान आपणाक मागला बरी खबर परगटोवंक तें सांगता आनी आयच्या दिसाक एके भाशेन जें कितें आपणान उलयलां तें आतां सारकें जालें साकार जालें हें एके भाशेन परगटता तेन्ना ताची ताणें भायली ताची परिस्थिती पळयली हो कोण हो तेव्याचो पूत हो आमचो आनी ताचें देवीक जिवीत ताणें ओळखोंक तें विसरलें आनी त्या खातीर मोगाळ बाबणीदो आयच्या ह्या वाचपांतल्यान आमकां जायते एके भाशेन संदेश मेळटात पयले सुवातेर आपोणें देवाचें देणें सगल्यांक आमकां आपोणें दिल्लें आसा देवान थोड्यांक जायत्यांक तुमकां काजारी जिविताचें थोड्यांक देवीक मोटवाशी जिविताचें कोणाक फुडें आंकवारपणाचें हे आनी ते भाशेन आमकां दिलां तें आपोणें मोगाळ बाबणीदो आमी काळजीदारपणान फुडें व्हरोंक आमकां आदार मागुया सगल्यांक आमकां देव मिसांव दिता तें मिसांव आमी फुडें व्हरोंक जावं जेरेमियास प्रवाद्या भाशेन पावलो भाशेन आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता भाशेन आमकां असलें मिसांव मागुया दुसरे सुवातेर देव जिविताचो दोनी आमी पळयता पयल्या वाचपांत जेरेमियास प्रवाद्याक देव सांगता कुसव्यान तुका आकाशच्या आदी हांवें तुका ओळखलो फ्रॉम द वूम टू द टूम आमी जिवीत देवाच्या हातांत आसा आनी जायती फावटी आमकां दिसता कुसव्यान भुरगीं आहा ताका ना करपाक शकतात ना जल्मांत म्हणल्यार कन्सेप्शन आमी म्हणटा कुसव्यान तावन मरो पर्यान जिवीत देवाचें ताका आमी मान दिवपाक आमी मागुया तिसरे सुवातेर मोगाळ बाबणीदो मिसांव प्रिती मोगान आमी फुडें व्हरुया आनी खालतीकायेन आयज जशें दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो सांगता ते भाशेन आमकांय एकल्याक असलें मोद मागुया प्रिती मोग सगलें आसत म्हणटा म्हाका व्हडलें देवदूतांच्यो भासो उलोवंक जाय म्हजे लागीं व्हडलें उलोवंक जाय पूण म्हजे लागीं मोग ना जाल्यार हें सगलें एके भाशेन निसणटोन आनी त्या खातीर आमकांय कितें भाशेन असलें प्रिती मोगाचें जिवीत जिवंक आमकां आदार मागुया चवथे सुवातेर वावरा वरवीं एकवट आनी मोग आडोवंक आमी वावरया वावर आमी कोत्ता तेन्ना आमी सेवा दिता तेन्ना कितें भाशेन एकवटान आनी मोगान ती सेवा करूंक मोग वांटूंक मोगाच्यो कोज्ञ करूंक आमकां आदार मागुया पांचवे सुवातेर मोगाळ बाबणीदो पवित्र आत्म्याचे वरगूण देणी फायद्याक आनी बरेपणा खातीर आमी वापरूया दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलां आमकां देवान जायते भाशेचे गूण दिल्यात ते गुणांतल्यान
मोगाळ बाबडींतो आमी बरेपण वांटूंक बरेपणा खातीर आमचें जिवीत भेटोवंक आमकां आपयता. सोये सुवातेर हातान घातलेले मिसांव साकार करूंक ओकमान नाकारणी भोगची पडटा. काळजीदारपणान ह्या आडकोडींक फुडो करुया. जेजूक दोगून भोगूंक पडलें. बरेपण करता तेन्ना बरें आसता थिंगा जायते पावटी वायटूय येता. बरें बी ओपला थिंगा नेरूय वाडटा. आनी त्या खातीर हे सगल्या आडकोडींक फुडो करूंक आमचे गोंयांत देखून कितलीं भाव भयणां अदीक करून हे आमचे गोंयच्या अस्मिताय राखच्या, गोंयची सोबिताय राखच्या, गोंयचें खाशेलेपण राखच्या. आमी खेरीत भाशेन कितले जाणां पळयता भाव भयणां NGOs बऱ्या कामा खातीर आपल्यान जिवीत भेटयतात तेन्ना तांकांय देखून जायते पावटी धमक्यो, तांकांय जायते पावटी आडकोड्यो तेन्ना पासून भियेनासतना एकल्यान म्हाका तुका एकल्याक दिलां तें काम आमी बरे भाशेन फुडें व्हरोंक आमकां आदार मागुया. 7वे सुवातेर नाजरेतच्या लोकांचे वागणूक सोडून दिवया. नाजरेतच्या लोकांची वागणूक कितें? हो कोण? आमी ताका पोको अडकता. ही एक भाशेन बायसनेस आमी म्हणटा. जायते पावटी आमकां एकल्याक हें असली ताळणी येता. कोण बरो संदेश दिता, बरेपण तुका म्हाका सांगता, म्हाका तुका बरे बरे देवाची एक ओळख दिता तेन्ना ती आमी मानून घेवंक आमकां आदार मागुया. आनी निमणे सुवातेर मोगाळ बाबडींतो आयज आमी इंडियेक शांती खातीर मागता. पीस डे इन इंडिया. महात्मा गांधीक आमच्या फादर ऑफ द नेशन आमी म्हणटा ताका मारलेलो तो दीस आनी हो शांती खातीर भेटयला. आयज आमच्या गोंयांत आमच्या इंडियेंत संवसारांत शांती जाय. सगलो लोक आशेतात शेकी मेळोन सगलें आसत पूण शांती ना, कसलोच फायदो ना. त्या खातीर जेजू म्हणटा हांव तुमकां शांती दिता, म्हजी शांती तुमकां दिता. ही जेजून हाडलेली शांती आमच्या एकल्याच्या काळजांत, आमच्या एकल्याच्या घरांत, वाड्यान, समाजांत आसूं आनी शांतीचे दूत आमी जावं तेच जेजूची कृपा आनी आशिर्वाद हे मिसांत आमकां मागून घेवया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत समावलो, आंकवार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसलें, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्या आनी मेलेल्यांची मुसवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सनसनाचें जिवीत. आमीन. आमच्यो गरजो, आमची मागणी आमी देवाच्या हातांत घालुया. पवित्र सोबेच्या फुडारा पासत मागुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवान दिल्ले आपोवणे विस्वासी रावंक आनी देवाचे मिसांव काळजीदारपणान फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी अदीक करून क्रिस्ती फुडाऱ्यांनी देवाच्या राजाची तत्वां आपणावंक आनी अशें दुसऱ्या सरकारी फुडाऱ्यांक ती बरी देख जावंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. गोंयच्या वेंचणुके पासत मागुया. गोंयच्यो वेंचणुक्यो लागीं पावल्यात. पोरजेची सेवा आनी श्रिश्टीची राखण करतले बरे फुडारी आमकां विचून काडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बापा. गोश्ट दूख सोंसतल्या पासत मागुया. आमच्या जिवितांत गोश्ट दूख कठीण परिस्थिती येता तेन्ना देव आमच्या सांगाता आसा हें सोत आमी वळखूंक काळजीदारपणान आमच्या आडकोळ्यांक आमी फुडो करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. दर एक क्रिस्ती भावा भयणी पासत मागुया. पवित्र स्नाना वरवीं दर एका क्रिस्ती भावा भयणींक देवाच्या मिसावांत वांटो आसात. हें मिसांव बोडायेन गोरवान वो व्हडापणान न्हय पूण प्रिती मोगान आनी काल्तिकायेन फुडो व्हरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. स्वर्गीच्या बापा ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या हातान घातल्या ती स्वीकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. वेदीचेर उड्या सोवे आमची काळसां दवरता. सुखानी दूख स्वर्गाम गेले जेजू तुका भेटोयता. सुखानी दूख स्वर्गाम गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या वरवीं आमकां तुज्या घेरोगता. खुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मनशाक धारोना. खुर्साचेर तुजे बोरी जेजू मनशाक धारोना. आत्म्याचो उजो देवूर निबेर आमचो येवन करूं. बापाची नदर पडूं जेजू तुका देखूं. बापाची नदर पडूं जेजू तुका देखूं. मोच्या बाबा भयणानो मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या हातांतल्या आनी पवित्र शुभेच्छा आदोबाक सुरवेस्फोर्त मानून घेवं. सर्वेस्परा आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर ही देणी हाडून दवरता. प्रोत्सोन जावन ती मानून घे आनी ती बदलून तांचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाबय. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारां सासनाच्या देवा सोर काळ्या सोर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलो. ताचे उद्देशी देवदूतां स्वर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Ouvir, 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 dolbaraco sorvesforto,
Ovid, dolmarațo, sorvis vorător. Sorganisos arbola, luceat voivova. Sorganisos arbola, luceat voivova. Un sorgim, tocaso i sol. Solves moracinavi, et atracasoi. Solves moracinavi, et atracasoi. Un sorgim, tocaso i sol. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मुळ्ळो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी हो उणो खाताव आनी एक कालशीतले पियेताव. तितलेय फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडाय रगत शेवतले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितुमेंचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनोन जिवणपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोळ पड्योंक फाव कर. आमा समेस्तांची, आख्या मनशा कुडाची, जी पिडेन दुयेन कोश्टांत आसलेल्यांची काळजीदारपणान देवाचें राज विस्तारता तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो निर्मोळ पोती बागिवोन झुजे, बागिवोन दोर्मदूत पेद्रू आनी पावलो, गोंयचो आस्कारी सांत झुजे वाज, आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन.
आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडाराची क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सुमयाचे जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालान तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जोची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Jesu amche darus for anandani vorte po ettai keriatik cita amka Jesu jamoka Jesu amche darus for anodani morte por soy quitimo mosa toi devaci rasa
सोई प्रीती मोह सोई प्रीती मोह तोय देवाची आसा सोई प्रीती मोस्ता तोय देवाची आसा सोई प्रीती मोह सोई प्रीती मोह तोय देवाची आसा प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडवणेच्या ह्या जेवणात तुझें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय. हे तुज्या देण्या वरवीं खरो बाबार सदां स्थिर उरूंक आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आयज सद्या काळाचो चवथो आयतार आनी हो आमच्या भारतान शांती खातीर भेटयलो आयतार. आयज आमची उतरां कोदन्यो चाल्यो शांती खातीर जावंक वावरुया. 2 तारखेर फेब्रुवाराचे सुम्या जेजूक भेटोवणेची परब सुम्या जेजूक देव मंदिरान भेटयली परब त्या दिसा वातींचेर आशिर्वाद आसतलो. जण एकल्यान आपल्यो वाती घेवन येवचें. आमच्या धार्मिकां खातीरूय मागुया तो दीस डे ऑफ कॉन्सक्रेटेड लायफ. ह्या खातीर आमच्या कारांजल्याय 2 आमची कॉंग्रेगेशन आसात तांचे खातीर आमची कॉन्सक्रेटेड वर्जन आसा तांचे खातीर आमी मागचें म्हूण मागता. फुडल्या आयताराक 6 तारखेर फेब्रुवाराचे इगोर्जेंत मिसां सुरू जातलीं. फुडल्या आयताराक जावन आमची मिसां सुरू जातलीं इगोर्जेंत सकाळचे 6:30, 8 आनी 9:30 आनी सोनवाराचे आयताराचे मिस कशें सांजे 6:30 वाजता. कोपेलांनी राजभवन दोना पावल आनी मारिवेल हे कोपेलांनी मिसां आसची नात. आमी मागीर गोमयतले. फुडलो आयतार आमच्या 2 प्रांतांत जेजूचे ओळखीचो दीस कॅटिकॅटिकल डे. आमचे किरीत भाशेन जेजूचे ओळखीन वाडोवंक आनी आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागचें. कोवीड पिडेक लागून वो दुसरे आडकुडींत आसतल्या पासत आमी मागत रावया आनी तांकां गरज तो आदार दिवंक किरीत भाशेन उरलो. आमचे इगोर्जेचें ऑफीस बंद आसतलें सांजेचें आनी उक्तें सकाळचें 9 ते 12:30 पर्यंत. मिसाक येताना वो ऑफिसांत येताना SOP सांबाळच्यो. कोणाक तोंडी जाल्यार जोर आयला वो कोवीड रिलेटेड सिमटम्स आमी म्हणटा तसले आसल्यार तुमच्या दुसऱ्याच्या जिवाक मान दिवन असल्या मनान येवच्या न्हय म्हूण मागता. आनी आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर मागत रावया. आतां एलिसां लागीं पावता तितली सगल्यांनी आमी एक एकल्या नागरिकान आमकां दिल्या ती जबाबदारी पाडूंक किरीत भाशेन हुस्को धरून मागणी करुया आनीक विवेक मनान आमचें मत घालुया. असल्या मनान दर दिसाक आमचे इगोर्जेन हें मागणें जातलें ह्या एलिसां खातीर. कितें भाशेन आमची मागणी घरांतूय आमी चालूच दवरची. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार
गोंयच्या विधानसभेच्या वेंचणुके खातीर मागणें. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमी आमच्या फुडाऱ्यां पासो तुका अर्गां दिता. ही तांची पदवी तुवें तांकां फावो केल्या म्हूण आमकां जाणविकाय आसा. पूण खूब फावटी ही तांची पदवी ताणें आपल्या आपस्वार्थाक आनी अधर्मीक येवजणेक शांती पावोवंक वापरल्यात. बापा मोगाळा, आमी तुज्या शिवसना फुडें खालतिकायेन येता आनी तुजी काकलूत मागता. तूं आमकां जेजूच्या काळजा सारके बरे फुडारी मेळोशे कर. फुडारीचे पोरचेचे मुळावे होक राखतले, लोकांचे सेवेच्या मनान वावुरतले आनी गोंयची सोबिताय राखतले. तेच परी आमच्या पर्यावरण, संस्कृताय आनी इतिहासीक जागे, भलायकी, शिक्षण एकचार सांबाळटले. समाजाचे देगेर आसलेल्यांक उबारूंक वावुरतले. सगळें वायट पयस उडोवंक आनी शांती आनी फळवून जिविता वरवीं तुका बापा मोहिमा दितले फुडारी आमकां फावो कर म्हूण मागता. मोगाळ बापा, आमची काळजां बदलूंक आमकां तुजी कृपा दी, जाचे वरवीं आमी सगळीं काळजीदारपणान आनी स्वतंत्रतायेपणी आमचें मत दिवंक पावूंक. कसलेंच भिरांतेचो परिणाम धरिनासतना आनी आमचो फायदो पळयनासतना, पूण आमच्या गोंयच्या राज्याची सोबिताय, बरेपण आनी उदरगत मनांत दवरूंक मत दिवंक आमकां तुजो आदार दी. बापा, हें आमी मागता तुज्या पुताच्या मोळीक नांवान आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन. आमेन. संसार सोंपोवया, तुमची सांगाती आवासा. संसार सोंपोवया, तुमची सांगाती आवासा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मा घेया, ताच्या बोडान सोबतीन देसा सोगल्या मोचे गोवाय जाया. संसार सोंपोवया, तुमची सांगाती आवासा. संसार सोंपोवया,